कोविडाच्या टायमार 10,000 कोटीचो ओवर ट्रान्सपोर्ट केलो. तो कितें एक्झॅक्टली कितें तें गोंयांत आज रिव्ह्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टान जेन्ना डिसमीस जालो तेन्ना गोंयांत मायन ओनर म्हणटलो ना, गोंयची मायनींग संपत्ती ही लोकांची. त्या टायमार रिव्ह्यू पिटिशनाक कसलोच चान्स ना म्हणून आमी जेन्ना 3 मेंबर कमिटी आशिल्ली तेन्ना आमकां कळयलें. इतलें आसून पसून सरकारान ह्यो मायनी हातान घेवन ताजो ओर जो ऑक्शन करूंक जाय आसलो तो करूंक ना. पुणून थोड्या मायनींनी फॉर एग्जाम्पल एक कुडेगाल म्हणून मायन आहा, हे मायनीचेर भरमसाट ओर काडला, दुसरे कडेन व्हरून विकला. हे 10,000 कोटीचे डिलींग जाल्लें आहा अशें थंयचे लोक उलयतात, सावड्डेचे लोक. आनी हातून फक्त ट्रिपी मेजल्या. जी संपत्ती गेल्या ती गव्हर्मेंटाची, ती लोकांची. हांवें ताका मायनिंगाचेर इश्यूचेर एक प्रश्न केल्लो, मायन्स बिलोंग्स टू हूम? तो म्हाका गव्हर्मेंट. नॉट गव्हर्मेंट, इट इज पीपल. मायन्स बिलोंग टू द पीपल. MMRD एक्ट जो 2015 हाडला मोदीन, ताजो प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल आहा की वेल्थ बिलोंग्स टू द नेशन, टू द पीपल. यू आर ओनली अ गार्डियन ऑफ दॅट. सो हे जे ओर ट्रान्सपोर्टेशनाच्या नांवान ऑक्शन्ड ओर हे जे उलयलां हे एक्च्युली एक्सकवेशन जाल्लें आहा आनी हातून स्कॅम आहा. स्कॅम कशें आहा की लोकांक जर कोण उलयतले, NGOज जर कितें करतले, तांकां कोविडाच्या नांवान बंद केलें. पब्लीक रस्त्यार ना, पब्लीक आहा घरा, रस्ते ओपन आहा. रस्त्यांनी फक्त ओर ट्रान्सपोर्टेशन आनी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन जालें. सरकारांच्या मंत्र्यांनी फॉर एग्जाम्पल मोविन गुलीन, कार्लोस आल्मेदा आनी पोर्ट वास्कोन जे कोविड वाडटाले तेन्ना लॉकडावन करचो म्हणून डिमांड केलो. मुखेलमंत्री लॉकडावनाचें नांव घेवपाक तयार नाशिल्लो कसोच. ताणें कर्फ्यू म्हणलो. कर्फ्यू म्हणटा तें इंग्लिशीन जर तुवें उतर काडलें जाल्यार कर्फ्यू इज मोर स्ट्रिंजंट दॅन लॉकडावन. लॉकडावनाचे परस चड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू आसता. पूण हें कित्याक जालें सगळें? कित्याक जे इल्लिगल मायनिंग चलतालें, इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ ओर चलतालें, ताका बढावो दिवपाक, ताका स्फूर्ती दिवपाक, तें करून घेवपाक हें सगळें केलें. आनी दॅट इज हाव इट इज अ बीग स्कॅम. हाजेर आमचे प्रायवेट मेंबर रिझोल्युशन आमी मूव केल्लें. त्या दिसा असेंब्ली डिसरप्ट जाली आनी वी कूड नॉट टेक इट अप. म्हजे कडेन पुरावे आहा बाय वीच इल्लिगल मायनिंग 35,000 कोटीचें जें जालें म्हणटात, ताजेर कांयच इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना, खंयचीच रिकवरी जावंक ना. 35,000 कोटीचे 4,000 कोटीचेर हाडले. 4,000 कोटीचे कितले रिकवर जाले? आनी कित्याक जायना? सरकार तुमचो आहा, कित्याक जायना? आनी तूं लोन घेत आहा, म्हयन्याक 300 कोटी लोन घेतात. आनी कितें करतात लोन? सॅलरी रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचराक वापरतात, नॉट कॅपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो कोविडाच्या नांवान भरमसाट धंदे केले आनी हे धंदे फक्त बीजेपीक बऱ्याक पडले. कोविड म्हणटा तें खरें हे गव्हर्मेंटाक बऱ्याक पडना आनी लोक मेल्या. म्हणजे तुवें म्हटलें पळय आतां 2012 पर्रीकरान एक मारलेलो फार 35,000 कोटीचो इल्लिगल स्कॅम, तसोच मारलेलो हो 10,000 कोटीचो फार. काय म्हणटा तुका सबस्टेन्शिएट करता न्ही अशें जालां न्ही. नाजाल्यार ताणें उत्तर दिवचें. जेन्ना तुजो केस जेन्ना भायर पडल्या तेन्ना तुवें मायनी हातान कित्याक घेतले ना? तूं रावलो कित्याक रिव्ह्यू वचपाक? आनी रिव्ह्यूचो फंडामेंटल प्रिंसिपल कितें आसता? किरण खानोलकर जर जुई जाल्लो आनी ताणें जर एक जजमेंट दिला जाल्यार रिव्ह्यू हॅज टू गो टू किरण खानोलकर ओनली, नॉट आफ्टर ही इज रिटायर्ड. अनदर जज डज नॉट कॅनॉट रिव्ह्यू हीज ऑर्डर. हे बेसीक प्रिंसिपल. हे इतलें आसून पसून तूं गेलो कसो कोर्टाक आनी टायमपास केलो कित्याक? आनी तेन्ना जी संपत्ती आशिल्ली ती तुवें तशीच दवरली कित्याक? आज ओराचे रेट कितले जाले? ओराची रेट, हाय ग्रेड ओराची $125 पर टन जाले. इतली रेट आसतना तुवें हातांतले वचूंक दिलें कित्याक? आनी तुजे कडेन पयशे आहा आनी खंयच्यान रेव्हेन्यू येता? कसलोच रेव्हेन्यू ना. सो पर्रीकारान 35,000 कोटीचे फार मारलो अशें म्हणनाका तूं. शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर आहा. पर्रीकारान आवाज केलो आसतलो, पूण शाह कमिशन म्हणटा तो एक जुईजान कॉम्प्यूट केल्लो फिगर तो. आनी तो दॅट इज ओन्ली द फेज 1. फेज 2 आहा, अंडर इनवॉयसिंग म्हणटा तें. हांवें अभ्यास केल्लो आहा हाजेर आनी हांव कोणा कडेन डिस्कशन करपाक तयार आहा. आमचे पक्षाची धोरण अशें आहा
की संपत्ती म्हणटा ती लोकांची आनी लोकांनी ती वापरपाची आनी लोक फुडें वचपाचे नाजाल्यार गोंया कडेन कांय ना गोंयाक जे रीण प्रमोद सावंत आमच्या माथ्यार व्हरून वतलो ते रीण आमकां फारीक करपाक कसलोच एवेन्यू ना ओन्ली वे इज आमची संपत्तीचेर आमी पयशे करप आनी आमी गोंय चलोवप सेंट्रल एड म्हणटा ती मेळची ना सेंटर आमकां कॉलनी करतले 10,000 कोटीचे हे ट्रिपी मेजल्या पळय तेजेर पार्टी तुमी कितें करतले पळय एक असो इश्यू आहा की जे कितें सरकार करता ताजेर रिएक्शन म्हणून आमी करचें पडटा सरकार जर कांय करीत ना जाल्यार सरकाराक करपाक आमच्यान पुश करूं येता पूण वी हॅव टू वेट फॉर द गव्हर्मेंट टू एक्ट फॉर अस टू रिएक्ट आतां टायम कितलो उरला जे कितें करूंक जातलें लिगल हातून बी आमी तें एक्झामीन करतात पूण म्हाका अशें क्लियर दिसता की मॅनिफेस्टोन किरण जेन्ना म्हाका पयलेंदा मेळ्ळा तेन्ना हांवें ताका सांगून की संपत्ती लोकांची म्हणून हें मेन धोरण आमचें आसतलेंच मायन म्हणटा ती मायन ओनराची न्ही मायन ओनर म्हणटा गोंयांत आज कोण ना रिव्ह्यू जेन्ना बंद केला तेन्नाच्यान मायन ओनर गोंयांत ना गोंयची संपत्ती आनी गोंयची संपत्ती गोंयकारांच्या फायद्याची आसपाक जाय गोंयकारांची फायद्याची अडानीची आनी जिंदालाची न्ही आज सरकार चलयता दिल्ली आनी हो सादो खुट्याचो माकड कसो बसला ते देर इज गोवा इज बिकमिंग अ कॉलनी ऑफ दिल्ली कळ्ळें तुका न्ही सो वी कॅनॉट बी अ कॉलनी पुर्तुगेजांनी आमकां कॉलनी केल्ली तशी आतां दिल्ली आमकां कॉलनी दिल्लीची आमी कॉलनी जावंक शकना आमचे कडेन तकली आहा आमचे कडेन वेल्थ आहा आनी आमी आमचें गोंय चलोवंक जाय